सरकारान भ्रष्टाचार चलता ह्या आपल्या आरोपात तथ्य आशिल्ल्याचे खेळामंत्री गोविंद गावडेन सिद्ध केल्ल्याचे फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटात। मंत्री गोविंदाच्या उलोवपाक लागून आपणे गोविंदाचे अभिनंदन करपा खातीर विधानसभेत प्रस्ताव मांडिल्ल्याचे विजय सरदेसायाचे म्हणणे आसा। भ्रष्टाचाराची गुळी म्हजेरूच कित्याक? अटल सेतू तशेंच आनीक एका खात्यान खंय 130 कोटींचो घोटाळो जाल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडेन काल सांगिल्ले। हेच्या वयल्यान हें सिद्ध जाता की सरकारान घोटाळो चल्ला अशे आरोप विजय सरदेसायान मंत्री गोविंद गावडेचेर केले। हे सरकार मिशन टोटल कमिशनाचेर चलता। आयज मेरेन आमी फक्त आरोपूच करताले, पूण मंत्री गोविंद गावडेन हे आरोप खरे आशिल्ल्याचो दावो केला। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव अशें सांगता। हो इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार, हाका बारीक लोकांचे कांयच पडून गेल्ले ना। आमी खुबशा मंत्र्यांचे घोटाळे विधानसभेत मांडून सरकाराक एक्सपोज केल्ल्याचे विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवाचें म्हणणें आसा। स्मार्ट सिटीच्या कामावयल्यान विधानसभा कामकाजाच्या तिसऱ्या दिसाचे पयले सत्र बरेच गाजले। स्मार्ट सिटीच्या कामात व्हडलो घोटाळो जाला आनी ताची न्यायालयीन चवकशी जावपाची मागणी विरोधकांनी केली। पूण स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रॅक्टराक कारणां दाखय नोटीसी काडिल्ल्याचे सांगून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान हो विशय हांगाच थारायलो। केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान ह्या विशीं प्रश्न उपाशिल्लो। दाबोळे विमानतळाचेर गोंयकार टॅक्सीकारांचेर अन्याय चल्ला अशें म्हणून काँग्रेसीचो आरोप आयलो। विमानतळार गोंया भायल्यो टॅक्सी लावपाचें काम चल्ला असो काँग्रेसीच्या विरियतो फर्नांडीसान सांगलें। हे उलयतना ताणें येरादारी मंत्री माविनाचोय फोग काडलो। हे असले प्रकार जर बंद जाले ना जाल्यार हाचे आड आवाज उठोवपाची शिटकावणी विरियतो फर्नांडीसान केल्या। दाबोळे विमानतळाचेर गोंयच्या टॅक्सीकारांचेर अन्याय जाता अशें तांचें म्हणणें आसा। विमानतळाचेर गोंया भायल्यो टॅक्सी लावपाचें काम चल्लां अशें विरियातो फर्नांडीस म्हणटा। हे उलयतना ताणें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होचेरूय फोग काडलो। हे असले प्रकार जर बंद जाले ना जाल्यार हाच्या आड आवाज उठोवपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। घोग्यांनी पडपी पावसाक लागून बेरेस्तारा साळावली धरणाचें उदक भरून व्हांवपाक लागलें। फाटले फावट 1599 मिलीमीटर पावस पडल्या उपरांत साळावली धरणाचें उदक भरून व्हांवतालें, जाल्यार अंदू 2170 मिलीमीटर पावस पडून धरण व्हांवपाक लागलें। साळावली धरण पर्यटकां खातीर उक्तें जालां। जाल्यार ऑगस्टांत आझादी का अमृत महोत्सव निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडटले अशें उदका स्रोत विभागाचे सहाय्यक अभियंतो सिडनी फर्नांडीसान सांगलें।
कोकणात पावसान धुमशणां घातल्यात. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून रायगडांतल्या खालापूर तालुक्यांतल्या इर्शाळवाडी गांवाचेर दोंगराचें पालसण कोसळ्ळां. मातयेच्या ढिगापोंदा गांवांतले कितलेशेच लोक चेपिल्ल्याचें कळटा. बुधवारा राती कडेन ही घडणूक घडली. बचाव कार्याक सुरवात जाल्या. आतां मेरेन 15 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें मुखार आयलां, जाल्यार 100 परस चड जाण मातयेच्या ढिगापोंदा आडकून पडल्यात. घडणुके उपरांत मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री उदय सामंत घडणूक थळाचेर दाखल जाले. कला अकादमीची पुराय बिल्डिंग पाडून नवी बांदिल्ली जाल्यार बरें जावपाचें. कला अकादमीच्या सुरवातीच्या अहवालात ह्या विशीं उल्लेख आशिल्लो, मात सरकारान ती उडोवपाची कापासतात दाखयली ना. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल अशें सांगता. आपूण जाल्यार ही बिल्डिंग पाडून नवी बांदता आशिल्लो अशें ताचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्हीचे संपादक संचालक राजू नायक हांच्या एडिटर्स टेक ह्या मुलाखतीत ताणें हे उलोवप केले. दाबोळेच्यान एअर इंडिया गेली आनी आतां इंडिगोय वचपाच्या वाटेर आसा. एका फाटल्यान एक विमान कंपनी आपली ऑपरेशन्स शिफ्ट करपाक लागली जाल्यार दाबोळेचो फुडाकार कितें असो प्रश्न उपराशीत आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान कॉलिंग एटेन्शन आपयल्लें. पूण खंयच्याय परिस्थितीत दाबोळी बंद करपाक दिवचे नात अशें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. स्मार्ट सिटीच्या घाळपणाचेर विरोधकांनी सभाघरांत सरकाराक बरेच उजरायले. मजेची गजाल म्हटल्यार महसूल मंत्री आनी पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान विरोधकांचे आरोप मानून घेतले. पणजेकारांचे हाल जाल्यात आनी हे बाबतींत आमी कांयच करपाक शकना अशें म्हणीत मंत्री बाबूश मोन्सेरातान आपले हात वयर केल्ल्यान विधानसभेत व्हडलो बोवाळ जालो. विजय सरदेसायान स्मार्ट सिटीच्या कामाची हाऊस कमिटी वरवीं चवकशी करपाची मागणी केली. सल्लागारांक भायर मारून हे काम भौशीक बांदकाम खात्याक दिवचे अशें बाबुशान सांगलें. जाल्यार चुको सुदारून काम फुडें व्हरपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें. जानेवारी 2024च्यान सगळ्यो पर्यटन गाडयो रेंट अ कॅब, रेंट अ बायक आनी सरकाराच्यो नव्यो गाडयो इलेक्ट्रीक आसतल्यो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. सरकाराचो हो म्हत्वाचो निर्णय इलेक्ट्रीक गाडयांक उर्बा दिवपाक मजत करतलो अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. तेका लागून आतां रेंट अ कॅब, रेंट अ बायक आनी सरकाराच्यो नव्यो गाडयो इलेक्ट्रीक आसतल्यो अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. सरकाराचो हो निर्णय इलेक्ट्रीक गाडयांक उर्बा दितलो अशें तांचें म्हणणें आसा.
मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हाणें अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा स्मार्ट सिटी आणि IIT सारखे विशय अधिवेशनात मांडले. ह्या विशया वयल्यान दिसून आयलें की हो सूर खंय तरी सरकाराच्या विरोधात आशिल्लो. कामतीन कांय सुचोवण्योय केल्यो. दिगंबर कामत आतां सध्या सत्ताधारी पक्षांत आसा, पूण तेणें जे उलोवप केले तेजे वयल्यान अशें दिसून येयलें की तो विरोधी पक्षांच्या वांगडा आसा. विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्याच दिसा स्मार्ट सिटी आणि IIT सारखे विशय ताणें मांडले अधिवेशनात. ह्या विशया वयल्यान अशें दिसून येयलें की हो सूर खंय तरी सरकाराच्या विरोधात आशिल्लो. कामतीन कांय सुचोवण्यो केल्यो. बालरथ ड्रायव्हरांच्या लढ्याक निमणें यश आयलां. पगार वाडीची मुख्य मागणी मान्य जाल्या उपरांत तांणी बुधवारा आपलें आंदोलन फाटीं घेतलें. बुधवारा मुखेलमंत्र्या वांगडा जाल्ले बसके उपरांत तांची पगार वाड निश्चित जाली. ड्रायव्हरांचो पगार 11,000 वयल्यान आतां 17,000 केला, जाल्यार एटेंडंटांचो पगार 6,000 वयल्यान 10,000 रुपया केला. ताका लागून तेंच्यांनी आतां आपलें आंदोलन जें आशिल्लें तें फाटीं घेतलां. ह्या बालरथ ड्रायव्हरांच्या लढ्याक निमणें यश आयलां. उटंगराच्या पावसाच्या तडाख्यात दिवचल म्हालांतल्या विर्डी वाठारांत रस्त्याचे पालसण कोसळ्ळे. माती आनी गुणे कोसळत आशिल्ल्यान कुशीकच्या कांय घरांक धोको उप्रासला. पालसण कोसळपाच्या घडणुकेक लागून लोकां मदीं सध्या भिरांत पातळ्ळ्या. सध्या राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केलेले आसा आनी सगळीकडे उटंगराचो पावस चालूच आसा. कोकणांत लेगीत पावसान धुमशाण घातिल्लें आसा. ह्या उटंगराच्या पावसाक लागून आनी पावसाच्या तडाख्यांत दिवचल म्हालांतल्या विर्डी वाठारांत सामके रस्त्याचे पालसण कोसळिल्ले आसा. माती आनी गुणे कोसळत आशिल्ल्यान थंय आशिल्ल्या घरांक धोको उप्रासला. पालसण कोसळपाच्या घडणुकेक लागून सध्या दिवचलच्या लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. सांगे आम आदमी पक्षांतल्या मिल्टन फर्नांडीस हाणें सांगेंतल्या भलायकी केंद्राच्या बांदकामाची पळोवणी केली. ह्या बांदकामाक लागपी ब्लॅक ब्लॉक्स बाबत दर्जाचे आशिल्ल्यान चड वर्सां उपयोगाचे ना असो दावो ताणें केलो. हो दुसरो ताजमहल जावपाची शक्यताय आसा देखून थळावो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें ह्या बांदकामाची पळोवणी करची अशी मागणी मिल्टन फर्नांडीसान केला. सांग्यात येवपी भलायकी केंद्राच्या बांदकामाची पळोवणी तेणी केली. मिल्टन फर्नांडीसान सांगे आम आदमी पक्षांतल्या मिल्टन फर्नांडीसान ही पळोवणी केली. ह्या बांदकामाक लागपी ब्लॅक ब्लॉक्स जे आसा ते सामके बाबत दर्जाचे आसात. हे चड वर्सां उपयोगाचे ना, बेगीन कोसळटले असो ताचो दावो आसा. तेन्ना हो दुसरो ताजमहल जावपाची शक्यताय आसा देखून थळावो आमदार सुभाष फळदेसाय आनी मुखेलमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ताणें केल्या. आम्यांनी कोलवाळी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान सर्व्हिस रोडाचें बांदकाम अर्दवट सोडलां. ताका लागून रस्त्याचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान अपघात जावन माल व्हरपी ट्रक महामार्गाच्या कुशीक उमथलो. सुदैवान वाहन चालक वाटावलो, पूण वीज खांब हांगासर मावळींकर हांच्या गॅरेजीचेर ट्रक पडिल्ल्यान गॅरेजीचें बरेंच लुकसाण जालां. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर येवन पंचनामो लेगीत केलेलो आसा. सर्व्हिस रोडाचें बांदकाम सारकें नाशिल्ल्यान हो एक्सिडंट जाल्ल्याचें कळटा. हो ड्रायव्हराक अदमास येवंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जावन माल व्हरपी ट्रक महामार्गाच्या रस्त्याक कुशीक उमटलो. सुदैवान ह्या ड्रायव्हराक कांय व्हडलीशी दुखापत जावंक ना. चालक जो आसा तो वाटावलो, पूण वीज खांब हांगासर मावळींकर हांगा गॅरेजीचेर ट्रक पडिल्ल्यान गॅरेजीचें लुकसाण जालेलें आसा.
राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी आसा आणि पावसान परतून धुमशाणां घालपाक सुरवात केलेली आसा. एके वटेन उटंगाराचो पावस जाल्यार दुसऱ्या वटेन पावसाच्या तडाख्यात दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत झाडां पडपाक चालू आसा. नेटाच्या पावसा बरोबर बुधवारा दिवचले कांय वाठारांत खुबशीं झाडां पडल्या अशें कळीत केलां. बोरी पर्वता वयले हे सिद्धनाथाचे देवूळ. हांगासर चोरयांचे प्रमाण खूब वाडलां. बोरी पर्वता वयल्या सिद्धनाथाचे देवूळ चोरांची हक्कांची सुवात जाल्या काय कितें असो प्रश्न उपरासता. हाचें कारण म्हटल्यार वर्सान वर्स सिद्धनाथ पर्वता वयल्या सिद्धनाथाच्या देवळांत चोरयो जायत आसा. परतून परतून हांगासर चोरयो जाय लागिल्ल्या कारणान बोरी पर्वता वयले सिद्धनाथाचे देवूळ चोरांची हक्काची जागा जालेली काय आसा असो प्रश्न उपरासता. हाचें कारण म्हटल्यार वर्सान वर्स सिद्धनाथ पर्वता वयल्या सिद्धनाथाच्या देवळांत चोरयो जायत आसा. अंदू पावसान कळाव घातल्या देखून सद्याक धरणाची स्थिती कशी आसा आणि उदकाची समस्या उपरासतली काय ना ह्या प्रश्नावयल्यान बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस आणि उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारा मदीं बरेच पेटले. ह्या प्रश्नार जाप दितना मंत्र्यान सांगले की अंजुणे धरण सोडून हेर धरण येता त्या 2 ते 3 दिसां भितून भरतले, जाल्यार येता त्या 15 दिसांनी अंजुणे धरणूय भरतले. जलाशयान उदकाच्या साठवणीचें प्रमाण वाडोवपा खातीर कॅनलांतल्यान व्हांवून भायर सरपी उदकाक आडयला अशें मंत्र्यान सांगलां. मडगांवच्या मुखेल रस्त्यार कांय लोक कोयर हाडून उडयतात म्हणून थळाव्या लोकांनी कागाळ केलेली आसा. हाचेर नगरपालिका लक्ष घालिना जाल्यार मडगांवांत दुसरो संसडो तयार जातलो देखून थळाव्यांनी भंय उक्तायला. तशेंच उक्ताडार आयिल्ल्या ह्या कोयराक लागून दुयेंतां पातळपाची शक्यताय आसा. देखून थळाव्या नगरसेवकान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला. जर हो कोयर बेगीन साफ जायना जाल्यार हांगा दुसरो संसडो जावपाची शक्यताय आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. मडगांवच्या मुखेल रस्त्यार कांय लोक कोयर हाडून उडयतना दिश्टी पडल्या म्हणून हांगासर लोकांनी कागाळ केलेली आसा. हाचेर नगरपालिकेन लक्ष घालचें अशी थळाव्यांची मागणी आसा. मुरगांव मतदारसंघात पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान आवाज काडलो. मुरगांव पोलीस स्टेशनात पुलिसांचो उणाव आशिल्ल्या कारणात भांगराच्यो सरपळ्यो चोरपाचें प्रमाण वाडपाक लागलां. मुरगांव पोलीस स्टेशनात 8 दिसां भितून पोलीस फौज फांटो वाडोवपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलेलें आसा. जाल्यार बायणा पोलीस चौकीच्या दुरुस्तीचें काम भौशीक बांदकाम खात्या वरवीं 1 म्हयन्या भितून करतले आनी ट्राफीक साल्यांतले कांय पोलिसांची बदली बायणा पोलीस चौकीत करून तांची संख्या वाडोवपाचें आश्वासन मुखेलमंत्र्यान दिलेलें आसा.
तेरेखोलच्यो दोनूय फेरी मोडिल्ल्या कारणान त्यो मार्गार लोकांच्या सेवेक पावंक ना. त्यो सारक्यो करपाचें काम चालू आसा आनी बेगीनूच दुरुस्त करून त्यो दोनूय फेरी मार्गार हाडपाचो आमचो यत्न आसा अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलां. ह्या दोनूय फेरयांचें सद्या काम चालू आसा, ताका लागून तेरेखोलच्यो दोनूय फेरी बंद आसा. फेरी मोडिल्ल्या कारणान त्यो लोकांच्या सेवेक मार्गार येवपाक पावना, ताका लागून लोकांक सद्या त्रास जावपाक लागल्या. त्यो सारक्यो करप चालू आसा, बेगीनूच त्यो दुरुस्त जातल्यो आनी मार्गार येतले आनी बेगीन मार्गार हाडपाचो आमचो यत्न आसा अशें मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलां. गांजे उदका प्रकल्पाचो नव्यान बांदिल्लो पंप बुधवारा उदकान कोसळ्ळो. अजापाची गजाल म्हटल्यार ह्या पंपाचें शेनवाराच मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी लोकार्पण जाल्लें, पूण हो बेगीन कोसळ्ळो म्हणून लोकांनी नाराजी उक्तायला. गांजे वाठारांत बांदिल्लो हो उदकाचो पंप बुधवारा उदकान कोसळ्ळो. अजापाची गजाल म्हटल्यार ह्या पंपाचें शेनवाराच उक्तावण जाल्लें मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी, पूण हो बेगीन कोसळ्ळो म्हणून लोकांनी नाराजी व्यक्त केला. गांजे उदका प्रकल्पाचो नव्यान बांदिल्लो हो पंप बुधवारा हो उदकांत कोसळ्ळो. हेचें उक्तावण शेनवाराच मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी जाल्लें, पूण हो परतून उदकांत कोसळिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी व्यक्त केला. लोकोत्सवात वांटो घेवपी गोंयच्या कलाकारांक फुकट स्टॉल्सां दिवचे, तशेंच दर वर्सा लोकोत्सव वेगवेगळ्या तालुक्यांत घडोवन हाडचो अशी मागणी दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसा केला. मजगतीं पश्चिम विभागीय सांस्कृतीक केंद्रा वांगडा चर्चा करून थळाव्यांक फुकट स्टॉल्स दिवपाचो निर्णय घेतले अशें आश्वासन कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन दिलेलें आसा. चंद्रकांत शेटयेन अशी मागणी केलेली आसा की लोकोत्सवात वांटो घेवपी गोंयच्या कलाकारांक आतां लोकोत्सवात फुकट स्टॉल्सां दिवचे, तांच्या कडल्यान भाडें घेवचें न्हय. तशेंच दर वर्सा लोकोत्सव वेगवेगळ्या तालुक्यांत जावचो, जो फकत पणजे जाता, अशी मागणी दिवचोचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिसा केली. मजगतीं ही मागणी मान्य केल्ल्याचें कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां. मांद्रे पुलीस स्टेशनाचें उक्तावण 15 ऑगस्ट उपरांत जातलें अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिलां. ह्या पुलीस स्टेशना संदर्भात दोन बसकाय जालेली आसा आनी मुखेलमंत्र्या कडेन उलोवपूय जाला अशें जीत आलोरकरान सांगलां. तेन्ना ह्या पुलीस स्टेशनाचें उक्तावण 15 ऑगस्टा उपरांत जातलें अशें आश्वासन मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान दिलां. मांद्रे हें नवीन पुलीस स्टेशन उबारिल्लें आसा. ह्या पुलीस स्टेशना संदर्भात 2 बसकाय जाल्या आनी मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा लेगीत जाला अशें जीत आलोरकरान सांगलां. गोंयांत जावपी झाडां कापपाच्या प्रकारांत सरकाराचो आस्पाव आसा असो आरोप सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केला. अशीच जर झाडां कापपाचे प्रकार जर चालू उरले जाल्यार पर्यावरणाक धोको उप्रासतलो अशी भंय विरेशान उक्तायला. देखून झाडां कापपाच्या प्रकारांत आस्पाव आशिल्ल्यांचेर कडक कारवाय जावची अशी मागणी विरेश बोरकारान केल्या. हातूंत सरकाराचो आस्पाव आसा झाडां कापपाक असो आरोप तेणी केला. गोंयांत जावपी झाडां कापपाच्या प्रकारांत थेट सरकाराचो आस्पाव आसा अशें आरजीचो आमदार विरेश बोरकारान आरोप केला.